भारतीय जनता पार्टी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारान जीएसटी जे रिफॉर्म्स केल्ले आसा की सर्वसामान्य जे व्यापारी वर्ग आसा आणि जे ग्राहक वर्ग आसा त्या दोगांच्या फायद्याचे जे नवीन रिफॉर्म्स केल्ले आसा त्या बद्दल हांव आमचे संबंध आमच्या माननीय आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आसा, नगराध्यक्ष नाटेकर बाब आसा आणि आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा सबंद ड्युचलच्या वतीन हांव आमचे केंद्र सरकाराचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फायनान्स मिनिस्टर सौ निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन करता आणि आयज त्या निमतान आम्ही तसेच आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यानी जे आमचे जीएसटी रिप्रेझेंट करता गोवा त्यांचे अभिनंदन करता. जे डबल इंजिनचे सरकार म्हणतात ते हे आणि आयज आम्ही त्याचे एक अवेअरनेस करपा खातीर ग्राहकांक आणि आमच्या विक्रेत्यांक त्याचो कसो फायदो जाल्लो आसा हे आमकां सांगपा खातीर आम्ही सबंद दिवचले मार्केटान भोंवता. खबर आसा की आता जे आम्ही भोंवता ते जीएसटी बचाव उत्सव हाचे लोकांक आमचे दुकानदार आसा तांकां समजोवंक भोंवतात. तांकां सगळ्यांक खबर आसा. आमच्या बरोबर आसात आमचे मंडळ अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूर पाटणेकर, नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार, आमचे सगळे काउन्सिलर, सिनियर काउन्सिलर सतीश गांवकार, आमचे सगळे ह्या वाठारांतले आमचे दुकानदार, आमचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे जनरल सेक्रेटरी विश्वास गांवकार आसात. खूब बरें दिसता तर तुमकां खबर आसतलें हे जीएसटी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2017 सुरू केला. दॅट वॉज द फर्स्ट टायम. पयलीं जर पळयशात हो टॅक्स वॅट हो टॅक्स मल्टिपल टॅक्स आसताले, कन्फ्युजनां आसतालीं आनी कितले भरताले हे आमकांय खबर नासताले, दुकानदाराकय खबर नासताले, विकत घेताल्याकय खबर नासताले. दॅट वॉज अ कन्फ्युजन. मागीर जेन्ना 2017 जीएसटी सुरू जाला ते गूड अँड सर्वीस टॅक्स आणि आमचे मोदीजी सदांच म्हणटाले गूड अँड सिंपल टॅक्स. लोकांनी पयलीं जीएसटी सुरू जालें तेन्ना खूब हें केलं, बोवाळ केलो कितें जीएसटी म्हणून हे तशें. म्हणजे थोड्या म्युनिसिपालिटीक दिसलो आपलो फंड वचलो, सरकाराक दिसतालो स्टेट गव्हर्मेंटाक. पूण आज जर पळयशात जीएसटी गूड अँड सर्वीस टॅक्स सिम्प्लिफायड जाला आणि ताचो जो आता रिफॉर्म म्हणजे 8 वर्सांनी आता हो सिम्प्लिफायड केला. फक्त 2च स्लॅब केल्ले आसा, 5 आणि 18% केल्लो आसा आणि एक वयर स्लॅब आसा तो जो सिग्रेट बी त्याच्यात खरोखरच 40% केल्लो आसा. खूप बरी गोष्ट केल्ली आसा. म्हणजे त्या गोष्टी पासून दूर रावंक जाय ताचेरच वाडयल्लो आसा. थोड्या गोष्टींचेर हो जीएसटी नीलय केल्लो आसा. हाच्यामुळे जे आमचे डेली कपडे म्हणा, साबण म्हणा, जे डेलीचे गोष्टी आसा खुबशे सवाय जाल्ले आसा. म्हाका खबर आसा 22 तारखेच्यान आमी इम्प्लिमेंट करूंक हाडला आणि ह्या जीएसटी खातीर सगळ्यात पयलीं हांव माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन करता. आमचे जे फायनान्स मिनिस्टर आसा निर्मला सीतारामन, आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे गोंयच्या वतीन ते जीएसटी काउन्सिलाक जे रिप्रेझेंट करता तांचे हांव अभिनंदन करता. सबंद ह्या पुराय टिमाचे अभिनंदन करता. म्हाका खबर आसा नवे सुरू जातकीर थोड्या लोकांक मातशी इनर्शी आसता की आमी पयलींचो म्हाल घेतलो ताचेर आमी जीएसटी हाय घातली तो कसो जातलो. पण एक लक्षात दवरात आमचें सरकार आसता हे बेश्टी भाशणां दिवच्या खातीर नासता. वी आर सिरियस ऑन इट. आमकांय हो इशू आमकां जाणवलो आसा की आमी पयलींचे घेतलेले आसा. सरकार हाचेर आमी प्रेशरायज करून जांकां जीएसटी भरला कंपनी ताका आमी करून वी विल सी टू दॅट हाचेर सोल्युशन प्रॉपरली येतली. थोडे जे इश्यूज आसात ते फूल ओवर देशभर आसात, गोंया पुरती जाल्यार सगळ्यांक आसात. हे आमी सगळे सॉर्ट आउट करतले.